अहिल्यावली भेटू तिंपलात तुझ्या बापा दरबाराच्या गाना बौडा संगी वर्णिता तुका रयास सोसराच्या केदो वर्तो तुझो वैभव ऐका एक जीव वाकंतात महिमा सूर्यो संद्रेम दोगो तुमून पुत्रे सागो आयल्या बली भेटूं तेंपलात तुझ्या बापा दरबाराच्या नावाडा संगी वर्णिता तुका देवरो दिसती तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सद्या काळाच्या 13 देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. एका मरणाचे काळजाची जावन हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया, देवाची आशिर्वादां जोडून घेवया. हे संदर्भार अर्गामी स्थिता फबियन जेसिमेंडून सदवा कतार देवादीन एस्तेर फिलोमेना कुलासो अख्तर दुबई हिच्या मरणाचो म्हयन्याचो उडास काडणं विशेष करून मिस्तिता अख्तर तिचो पती दुबई. देवादीन रिमा डिसोसा आनी हिच्या आत्म्या मिस्तिता रिना जॉयसन डिसोस आनी रिक्सन लुईस ब्रह्मावर आवयच्या आनी बापायच्या बऱ्या भलायकेच्या तेसां पासून मिस्तिता हॅन्सन आनी वेनिसा मेनेजस उडपी आपल्या जिविताच्या 20 वर्सांच्या जल्माचे संदर्भी देवाक अर्गां सावन मीस भेटयता डॅरन एन्सेल फेर्नांडीस कुलशेखर मंगळूर. जे कोण मागतान बसयला तांचो उडास कडून तांचे पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रस्तावान आज आम्ही साध्या काळाच्या 13व्या आयताराची देवस्तुती आचरण करत असताना 2021 वर्साचो मार्च 19 तारीखे प्रारंभ जाल्ल्या अमोरिस लेतिसिया कुटुंबा वर्साचे तशेंच 10व्या जागतीक कुटुंबाच्या संमेलनाची संपवणी करता. पापा फ्रांसिसा 2016व्या वर्साच्या मार्च 19 तारीखेर 2 सिनोद सभेचो फोल्ड जावन अपोस्तलीक शिकोवन अमोरिस लेतिसिया दिल्ली. 2021 वर्साच्या मार्च 19 तारीखे ही अपोस्तलीक शिकोवन 5 वर्सां संपवण्या संदर्भी ही शिकोवन हर एका कुटुंबाक आनी कुटुंबांतल्या हर एका सांद्याक पावोवन तांणी तांची कुटुंबां बागेंतपणाच्या वाटेन चलोवन कुटुंबान मोगाचो संतोश अनुभव करच्या उद्देशान हें वरस अमोरिस लेतिसिया कुटुंबाचें वरस परगटलेलें. 10व्या जागतीक कुटुंबाच्या संमेलनाच्या संपवणे वेळार आज आमी कुटुंबाच्या वर्सांची संपवणी करता. कुटुंब देवाचें येवजण. देवाच्या अपेक्षे प्रमाणे दादलो आनी स्त्री सांगाता येवन लग्नाच्या संक्रमेंतांद्वारे आपणाकच एकामेका समर्पण करून कुटुंबा जिविताची सुरवात करतात. लग्न एक शाश्वत बांधवद्वारे एक दादलो आनी स्त्री मोरा पर्यान सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन एकामेकाक विश्वासी रावता आनी एकामेका मोगान जियेता आनी मानान लेखतावून बसयतात. आज आमी थोड्या वर्सां आदीं पवित्र देव मंदिरान एकामेकाचो हात धरून
केल्ल्या ह्या समर्पणाचो आनी दिल्ल्या बसोचो उगडासकान फाटल्या सगळ्या जिवितान त्या प्रमाणे जियो कृपा दिल्ल्या धन्य देवाक अर्गां पाठयता. फाटल्या सगळ्या वर्सांनी आमच्या सुखा दुखान पिडे भलायकेन एकामेकाचो मोग करून एकामेका समजून सोडदोड करून आनी बोगसण्यान कुटुंबा जिवीत जियो. तशें भुरग्यां बाळांच्या देण्यांनी आमचे कुटुंब आशिर्वादीत केल्ल्या धन्य देवाची स्तुती गायतना फुडल्या वर्सांनी आमच्या कुटुंबाचेर तोच आशिर्वाद वतून दी आनी कुटुंबान मोगाचो संतोष अनुभव करूंक कृपा दिवन दी म्हूण आशेव्या. धन्य देवाक मागण्याद्वारी आमच्या कुटुंबांनी पयलो जागो दिवन आनी आमच्या समर्पणाद्वारी आमची कुटुंबां नवी तशें बागेवन करूंक वावरूंक पवित्र आत्म्याद्वारी देवाची कृपा आनी मजत ह्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं मागून घेवया. मगळ भाव भयणीनो, कुटुंबाचें वर्स संपोवच्या ह्या वक्ता आयची देवस्तुती कुटुंबा विशांत नियाळूंक अमोरियस लतिशा म्हणल्यार विश्वपत्र पापसे बांदिल्लें तें कुटुंबाचो संतोष वा मोगाचो संतोश हांव पावता. कुटुंबाचो संतोष आनी हो संतोश दास आमच्या कुटुंबांनी रास करूंक जाय म्हणल्या विशीं समसणी ह्या मुखांतर आमकां फावो जाल्या. अशें आसतना देवाचो आदार कृपा आमच्या कुटुंबांनी वळोन येवं दी आनी आमची कुटुंबां मोगाचीं बिडारां जावं दीत आनी भगवंतपणाच्या फावंडाक पावोन दीत म्हणून विशेश करून ह्या संदर्भार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फवत परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. इतर काळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. आमी केल्ल्या पातकाची दूख धरया. एकामेका लागचें देवा लागचें बगसाणें मागया. काळजांत हांव दूख धरून बगसाणें मागतेल्या बगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर तूं पातक्या कापोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर आमचे गती विनाधिकारच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय. सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर सर्व पदवेदा देव आमची काकुळट करून आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा सोसारी सर्वेस पुरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवासता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकता. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता. सुमिया देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काढता. आमची काकुळट कर. तूं बापाच्या उजव्या बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. की त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. प्रार्थुया.
बरी बरदळे दांपी आमच्या आमच्या गरजां खातीर ते समा खातीर विशेश करून आमी मागया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुजीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्या तुवें आमकां पयल्याय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडोवन दिनाका. बघा तुज्या उजवाडाच्या सतांत सदां आमी जियेशें कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी सरस्परान एलियाक म्हळें, तुज्या जाग्यार प्रवादी जावच्याक आबेल माहोलाच्या शफाटाच्या पुता एलिशाक अभिषेक कर. एलिया भायर सरलो आनी ताका शफाटाचो पोतू एलिशा मेळ्ळो. तो 12 बैलांची जोतां घेवन कसतलो आनी 12वें जोत ताणेंच धरिल्लें. एलिशा ताचेशी गेलो आनी ताणें आपलो शेलो ताचेर घालो. एलिशान बैलांक थंयच सोडलें आनी तो एलिया फाटल्यान गेलो. ताणें म्हणलें, दया करून पयलें म्हज्या बापायक आनी म्हज्या आवयक उमो दिवंक सोड आनी उपरांत हांव तुजे फाटल्यान येतलो. एलियान जाप दिली, वच पूण फाटीं ये, कित्याक हांवें तुका कितें केलां म्हण तूं जाणाय. एलिशा ताचे सरशिलो गेलो आनी आपल्या जोताचे बैल घेवन ताणें तें जिवशी मारलें. जवळाक उपयोग करून ताणें तांचें मांस रांदलें आनी आपल्या लोकांक खावंक दिलें. उपरांत तो उठलो, एलिया फाटल्यान गेलो आनी ताची सेवा करूंक लागलो. देवाचें उतर हे. Speratus mojedas, serve speratus mojedas. Samaldar tu maka deva moja, kityak tujer hav पात्येता. सर्वेच परा लागे हांव म्हणटा, तोच म्हजो धनी आनी म्हजे दायज आनी म्हजे पेवनपात. म्हजे जिणयेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सर्वेच परा म्हाका भूत सांगतेल्या सर्वेच पोराक हांव देन वाचता. रातीचे पोरयान म्हजे अंतस्करण म्हाका ते उगडासाक हाडटा. सर्वेच पोराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदीस हालचो ना. सर्वेच पोरातूस मोजेदास. सर्वेच पोरातूस मोजेदास. सांत पावलून गालात घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, आमकां स्वातंत्र्य दिवच्या क्रिस्तान आमकां सोडयल्यांत देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवांकाल परत्यान सांपडनासें सत्राय करा. भावां भयणीनो, तुमकां स्वतंत्र जावंक आपोवणें मेळ्ळां म्हूण उगडास दवरा. पूण हें तुमचें स्वतंत्र कुडीच्या विश्वांच्या ददस्कायेक
वापारी नासता तुमी मोगान एकामेकाची सेवा करा. निजाय की सगळे नियमशास्त्र एका उपादेशाचेर बांदून हाडलां. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्या सोय कर. पूण तुमी एकामेका साबोन माशां खाशात जाल्यार एकामेकाची तुमी देसवाट करतल्यात देखून सत्राय करा. आनी आतां हांव तुमकां सांगतां आत्म्या प्रमाणें चला. ते दाडा रक्ता मांसाच्यो वडण्यो तुमी दादोशी करची नात. कित्याक कुडीच्यो वडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या वडण्यांक विरोध. एकामेकाचेर त्यो विरोध जाल्ले वरवीं तुमी करूंक अपेक्षितात तें तुमचे वरवीं करूंक जायना. पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्राकाल नात. देवाचें उतर हें. Alleluia, 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 Alleluia. उलय सोम्या ऐकता तुझो साकोर सासने जिवेद जाती मोत्रा असा तुझेच लागी. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवेया भगवो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. आपणाक सर्गी घेवचे दीस लागीं पावले म्हणटस जेरुसलेमाक वचेंस म्हूण जेजून दृढ मौन केलें. देखून आपणा मुखार ताणें दूत धाडले. ते भायर सन वचून जेजू येवच्या आदीं सगळी तयारी करूंक म्हूण सामारियाचे एक हळ्ळेंत रिगले. पूण तो जेरुसलेमाची वाट धरून वेतालो देखून तांच्या लोकांनी ताका स्वागत दिलो ना. हे पळोवन ताचे सेस जाकोब आनी जोआंव जेजू लागीं म्हणाले, सुम्या मळबारतावन उजो देवन हांकां भस्म करूं म्हूण आमी फरमायल्यार जायत वे. तितून जेजून तांचे कुशीन घेवन तांकां बेस्तायलें. उपरांत जेजू आनी ताचे शिस दुसरे एक हळ्ळेक गेले. आपली वाट धरून ते मुखार वेताना कोण एकलो जेजू लागीं म्हणालो, तूं वेताय थंय हांवें तुजो पाटलाव करून येता. पूण जेजून ताका सांगलें, कोल्याक माटी आसात, सुकण्यांक गोंठेर आसात, पूण मनशा पुता मातेन तेंकूंक सयत सुवात ना. आनी एकल्याक ताणें म्हळें, तूं म्हजो पाटलाव कर. तर ताणें जाप दिली, सैबा हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक पायता पर्यंत पुणी म्हाका अवकाश दी. पूण जेजून ताका जाप दिली, मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावंदी. तूं वच आनी देवाचें राज्य प्रगट कर. तिसरो एकलो म्हणालो, सैबा हांव तुजो पाटलाव करतां, पूण पयलें वचून म्हज्या घरच्यांक हांव आदेवस म्हणून येता. जेजून ताका सांगलें, नांगराक हात दिवन फाटीं पळयतलो देवाच्या राज्याक योग्य न्ही. देवाचें उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, अमोरीस लेतिशिया म्हणल्यार विश्वपत्र मोगाचो संतोष वा कुटुंबाचो संतोष म्हणून संदेश आटापता. कुटुंब आमकां मोगाचें. आमी हर एकलो कुटुंबांत जल्मता, कुटुंबांत जियेता, कुटुंबांत वाडटा, कुटुंबांत मरता.
कुटुंब म्हळ्यार कितें? कुटुंब म्हळ्यार समाजाची एक मूळ. कुटुंबां संगी मेळून एक समाज जाता. कुटुंब सांगाता मेळून एक वाडो जाता. वाडे सांगाता मेळून फिरगस जाता. फिरगस सांगाता मेळून देसीस जाता. देसी सांगाता मेळून अख्खे पवित्र सभा जाता. तशेंच समाजीन ती कुटुंब एक मूळ. कुटुंबां सांगाता मेळून समाज जाता. समाज सांगाता मेळून राज्य जाता. राज्य सांगाता मेळून देश जाता. देश सांगाता मेळून खंड जातात. अख्खी पृथ्वी जाता, संवसार जाता. ह्या कुटुंबांत कितें आसा? ह्या कुटुंबांत आवय आसा. ह्या कुटुंबांत बापूय आसा. ह्या कुटुंबांत भुरगीं आसा. ह्या कुटुंबाची विशेश आसा कितें? ह्या कुटुंबांत मोग आसा. मोग आसा म्हणटा आसतना थंयसर सूख आनी दूख आसा. कस्तवावटी मदें जिविताचें पैण आसा. देखून एक कुटुंब भोव गरजेचें. कुटुंबांत एका व्यक्तीक जिवंक संगत मेळटा. जिवंक पाठिंबो मेळटा. फुडें वचूंक धैर्य लाभता आनी जैत जोडूंक सहकार मेळटा. देखून तुमी कुटुंबांत पळयतात आपणाच्या पुतान शिकयचे म्हणून आवय बापायन काडची वावंट. आपल्या आवय बापायन बरें आसचें म्हणून भुरग्यांनी करची वावंट मिनत आमी पळयता कुटुंबांत. कुटुंबाचें जिवीत सुलाबायेचें जिवीत न्ही. कुटुंबाचें जिवीत कश्टांचें जिवीत. अशें आसतना आमी हर एकल्यांनी कुटुंबाचें जिवीत जिवंक जाय. आदलीं कुटुंबां आनी आतांची कुटुंबां पळयतना आमच्या मतीक येवंक बरो आदल्या कुटुंबांत कश्ट आसले म्हूण आनी आतांच्या कुटुंबांत कश्ट नात गी. आतांच्या कुटुंबांत कश्ट आसात. आदल्या कुटुंबाचे कश्ट दुसरे. आतांच्या कुटुंबाचे कश्ट दुसरे. आदल्या कुटुंबांनी दुबळीकाय आसली. शिकप नासलें. ग्रेस्तकाय नासली. आपणाची आस्त बदेक नासलें. पोट बरें जेवंक खावंक आंग बरें न्हेसोवंक वा बरें करून रावोंक बिडार नासलें. असल्या संदिग्ध परिस्थितींत तवळची कुटुंबां आसलीं जाल्यार सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेन सगळे तांच्या जिवितांत तांचे पैण ती धैर्यान सोम्य संगी सोम्य सवे कुटुंबादारा मदें जियेतालीं. काही इल्लें शिकापुणें आसलें देखून काही आमल पिवण इल्लें चड आसलें तवळच्या कुटुंबांनी. कुटुंबांत इल्ल्यो दोशी आशिल्ल्यो. हिरारे आशिल्ले. करंदे आशिल्ली. कुटुंबांत झगडें आसलें. पण हें सगळें विसरून परत दुसऱ्या दिसा सांगाता जिवचें वातावरण आसलें. आतांच्या कुटुंबां कांय इल्लींशीं अंतस्ता पावल्यांत. कुटुंबांत जेवंक खावंक उणें ना. न्हेसोवंक पंगरोवंक कांय उणें ना. वा रावोंक बिडार कांय ना म्हणना. आपणाचेच म्हणलें इल्लीशें कांय घर आस्त बदीक आसत. आपणाचेच कांय इल्लेशें दुडो आसत. आनी आपणाची भुरगीं बरें शिकल्यान जावंक पुरो आनी बऱ्या उद्द्यार कामार आसा जावंक पुरो. आनी आज आमची कुटुंबां इल्ले वयल्या उंचल्या पावलां जावंक पुरो. पण कुटुंबांत समस्या नात म्हणनात. कुटुंबांत समस्या आसात. समस्या गोवातें आसात. समस्या बायलेतें आसात. समस्या भुरग्यांतें आसात. समस्या समाजांत मेळचे आसात. ते आमी विसरूंक नजो. कुटुंबांत समस्या आसात. आदल्या काळार आसले आतांय आसले. आदले समस्या दुसरे. आतांचे समस्या दुसरे. आतां पोट बरें जेवंक आसूंक पुरो पण तें जेवंक जायना म्हणलो समस्या. बरें करून जेवण आसा पूण जेवंक जायना. कित्याक तुका पिडा आसा. डायबिटीक आसा. कोलेस्ट्रॉल आसा. बरें खावंक जायना. सगळें आसा पूण संतोश ना. कुटुंबां संतोश ना. कुटुंबां समाधान ना. आधुनीक माध्यमा मुखांतर तुजें समाधान तें विरोन गेलां. आधुनीक माध्यम मुखांतर तुजें तें आसलें समाधान तें काणवेलां. आनी खंडीत जायते बोटी जायतें आधुनीक कुटुंबांत आसा. आदल्या कुटुंबांनी कश्ट आशिल्ले. आदल्या कुटुंबांनी वावंट आशिल्ली. ह्या आतांच्या कुटुंबांक कश्ट आसात. वावंट आसा. चॅलेंज आसा.
आधी शिकाप नातलें आतां शिकाप आसा 10वी जाल्यार पावना, PUC जाल्यार पावना, डिग्री जाल्यार पावना, MBA जाल्यार पावना, इंजिनियरींग जाल्यार पावना, मास्टर्स जाल्यार पावना, डॉक्टर जाल्यार पावना, MBBS जाल्यार पावना, MD जायचें, MD जाल्यार पावना, स्पेशलिस्ट जायचें, डबल डिग्री जायची. चॅलेंज हर एका कुटुंबांत आसात, हर एका समाजांत आसात. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आदली कुटुंबां जावं दी, आतांची कुटुंबां जावं दी, कश्ट उणें जाल्ले म्हण नात, समस्या उणें जाल्ले म्हण नात. समस्ये चड जाल्ले आसात. आधुनीक काळार प्रति रितीन माध्यम मुखांतर ही मोबायल आयला मुखांतर कुटुंबां समस्या चड जाल्ले आसा शिवाय उणें जाल्ले नात. अशें आसतना कुटुंबाचो संतोश कोणातून मेळटा? कुटुंबाचो संतोश जेजूतून मेळटा. कुटुंबांत जेजूक प्रमुख जागो दिलो जाल्यार, कुटुंबाक देवाक पयलो स्थान दिलो जाल्यार त्या कुटुंबांत तो संतोश केदींच उडोवंक जायना म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून जेजू म्हणटा, हांव दिता तें समाधान, हांव दिता तें संतोश संवसार दिवंक शकना. खंयचोच समाज, खंयचेच राष्ट्र, खंयचेच देश दिवंक शकना. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, राज्य सरकार वा केंद्र सरकार 5 किलो तांदूळ धर्माक दीत, वा 2 किलो साखर दीत, 5 लिटर तिमणें तेल दीत, तांतूं आमकां समाधान संतोष मेळटा म्हण न्ही. वा सरकार आमकां वखद फ्री करीत, इलाज फ्री करीत, धर्माक करंट दीत, धर्माक उदक पिवंक दीत, पूण आमकां संतोष लाभलो म्हणना. तो संतोष तात्कालीक. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आधुनीक काळार पोपळाक 500 रुपया आसात, नारळाची रेट देंवल्या, देखून आमकां संतोष म्हणून सांगूंक जायना. फाल्यां सकाळीं आमचो संतोष तो तात्कालीक उडास दवरूंक जाय. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, खरो संतोष सोम्यात आसचो, देवाच्या उतरांत आसचो. हो संतोष आमच्या घरांनी आसूंक जाय. हो आमच्या घरांनी आसा जाल्यार हो संतोष म्हज्या काळजांत आसूंक जाय, हो संतोष म्हज्या मतींत आसूंक जाय. तो संतोष तुज्या घरांत आसतलो. आनी जर तर तुजें घराणें संतोशाचें जालें जाल्यार तुजें कुटुंब संतोशाचें जातलें, आनी त्या कुटुंबांत दादोसकाय मेळटली. तूं संतोशाचो व्यक्ती म्हूण कशें कळटा? तुजें मुखामळ पळयतना कळटा. तो संतोष तुज्या काळजांत आसलो, तुज्या मुखामळार जी दिसून येता. देखून संतोष नासलेल्यांक जेजू कितें म्हणटा? संतोष नासलेल्यांक जेजू म्हणटा, येया म्हजे सरशी तुमी कश्ट येतेल्यानो आनी वजन वयतेल्यानो, म्हजे सरशी येया. तुमी निराशेंत आसात, तुमी कंतीत आसात, तुमी बेजारांत आसात, म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां संतोष दितलो, हांव तुमकां विशय दितलो, हांव तुमकां समाधान दितलो. म्हजे लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कळत्या काळजा आसूं येया. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कुटुंब जिवीत जावन आसा एक आपोवणें, संतोशाचें जिवीत सारचें आपोवणें, मोगाचें कुटुंब रुतां करचें आपोवणें. कुटुंब म्हणलें पाळणें, मोगांत तें रुतां जायचें म्हणलें आपोवणें. आनी ह्या आपोवण्या सरी जाल्लें जिवीत आमी जिवंक आसा. देखून आयच्या पयल्या वचपान पळयलें आमी एलिया प्रवादी, एलिशाक आपयता. प्रवाद्या पैकी श्रेश्ठ प्रवादी एलिया प्रवादी. आनी हो एलिया प्रवादी एलिशा प्रवाद्याक आपयता आसतना कितें करता? एलिशा प्रवादी कोसून आसलो गाद्यान. ह्या दिसांनी आमी पळयता कोसून आसचें. ह्या दिसांनी कोसतात, टिल्लरान कोसतात, ट्रॅक्टरान कोसतात. आदीं सगळे जोतान कोसताले. रेड्यांचें जोत वा पाड्यांचें जोत, ह्या जोतान कोसचें आसलें. एलिशा कोसतालो गाद्यांत, जोत घेवन कोसतालो. खंयचें जोत गोत्तुना, रेड्यांचें वा पाड्यांचें, पूण तो कोसतालो. पाड्यांचें जावंक पुरो, कोसतालो. कोसता आसतना गाद्याच्या मेरेर आयलोलो एलिया कितें करता? आपणाचो शाल काडन, आपणाचो शाल काडन, तुवालो काडन एलिशाच्या खांदार घालता. म्हणजे आपणाचो प्रवादपणाचो हुद्दो तुका दिता, आपणाच्या प्रवादपणाचें मिसांव तुका दिता. ह्या फुडां तूं प्रवादी जातलोय म्हूण दिता आसतना एलिशा प्रवादी कितें करता? एलिशा कितें करता? तो बागोवन म्हणटा, म्हाका एक अवकाश दी, हांव कोसूंक ह्या गाद्यांत आसा, म्हजे आवय बापूय म्हज्या घरांत आसात, वचून म्हाका एक अवकाश दी. तांकां वचून आदेवस म्हणून येता, तांच्या लागीं बेसांव घेवन येता, वचून येता म्हणून तो आज जोडून भीक मागता आसतना एलिया प्रवादी म्हणटा, वच पूण फाटीं ये, देवान तुजेर विशेश दया दिल्या, ये. आनी एलिशा कितें करता? एलिशा थंयच तेंच जोत सोडता
त्या पाड्यांक जी विशीं मारता, जोताच्या पाड्यांक दोनी पाड्यांक जी विशीं मारता आनी ते नांगोर आनी जूं त्या उज्याक घालता आनी त्या पाड्याचें मांस तो रांदता आनी सगळ्या लोकांक एक जेवण आपयता, जेवण करता आनी सगळें त्याग करून देवाची सेवा करच्याक एक प्रवादी जावन फुडें सरता. प्रवादी जावन सगळें त्याग. जोत ताणें मारलें, ताणें ताचें मांस केलें, नांगोर ताणें मोडलो, जोत मांस रांदूंक ताणें वापरलो, जूं ताणें मोडलें आनी मांस रांदच्याक रान्नीन तें घालें आनी सगळें त्याग करून देवाचो पाटलाव करून तो फुडें सरलो. वय म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो, आयच्या सुवार्थेंत जेजू जेरुसलेमा कुशीन वयता आसतना एक हळ्ळेंत एक तरणाटो जेजू लागीं येता आनी म्हणटा, हांव तुजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता, हांव तुजो पाटलाव करता. जेजू म्हणटा, कोल्यांक माटी आसात, सुकण्यांक गुंडेर आसात, पूण ह्या मनशा पुताक माते तेगूंक सुवात ना, माते तेगूंक सुवात ना. जल्मोक आशिल्लो, गोरवांच्या गोठ्यान जल्मलो, एक छत्र वा घर ताका लाभलें ना. न्हिदोंक आशिल्लो, कोणाच्या घरा जागो मेळोंक ना, दोनीच्या सुकणार हांव न्हिदलो. हांव कोणाच्या घरा जेवंक आशिल्लो, कोणें म्हाका स्वागत दिलो ना. पितरूच्या सासूमायेच्या घरागी वा लाजराच्या घरागी काय इल्लो जेवलो. म्हाका खुर्सार मारलो, हांव मेलो, भुमीचेर म्हाका मरोंक सोडलो ना, आकाश आनी भुमी मदें उमकळोन म्हाका जिवीशी मारलो. मेल्या उपरांत म्हाका निके पिवंक म्हजो असो म्हणलो खुद्द फोंड नातुल्लो अरिमातियाच्या जुजीच्या पोंडांत म्हाका दवरलो. म्हणजे कोल्यांक माटी आसात, सुकण्यांक गोंडेर आसात, ह्या मनशा पुताक माते तेंगूंक सही सुवात ना आनी असो तूं पाटलाव करता एगी. आनी तो मनीस निराशी जावन गेलो आनी वयता आसतना आनी एकलो मनीस आसलो, जेजून ताका म्हणें, तूं ये म्हजो पाटलाव कर. आनी तो कितें म्हणलो, म्हजी आवय बापूय उतर प्राया पावल्यांत, तांकां मातयेक पायता पर्यंत बुडी म्हाका अवकाश दी. ती मरोन गेली, तांकां सिमिस्त्रे मातये पायलें, दुसऱ्या दिसा तुजो पाटलाव करता हांव. आनी जेजू कितें म्हणटा, मेल्ल्यांक मेल्लेच मातये पावून दीत, तूं म्हजो पाटलाव कर. आनी एकलो म्हणालो, हांव तुजो पाटलाव करता, पूण एक कंडिशन, म्हज्या आवय बापायक आदेश म्हणून येता, बाई म्हणून येता, एलिशा प्रवाद्या बरी बाई म्हणून येता, तांकां एक आदेश मागून येता, वचून सांगून येता. आनी जेजू म्हणटा, नांगर हात दोन पाटी पळयतलो, सर्गीचे राजा योग्य न्ही. खोसताना म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी नांगराच्या पुडकायक हात धरता, नांगराची पुडकाय म्हणटात ताका हात धरता आमी. जर तर नांगराच्या पुडकाय हात धरून पाटी पळयता, ताचें कुसून जायना. कित्याक म्हळ्यार वऱ्यांतल्यान ओरो गेलो जाल्यार, नांगरांतल्यान परतून नांगोर गेलो जाल्यार तुजें कुसुलें सागसना, तशेंच उरता. दुसऱ्यान जर तर तूं पाटी पळोवन नांगोर धरशी, नांगराची जगल पाड्याच्या पांयाक वा रेड्याच्या पांयाक लागून पांय चिरत, रेड्याक मागीर सोलोवंक जावचें ना. देखून तूं लायक न्ही, तूं नालायक. जर तर नांगराक पुडका हात धरून पाटी पळयतलो मनीस, तूं कोसूंक लायक न्ही. तशेंच तुवें सर्गीच्या राज्याक हांव घरा वचून येता, हांव बाबाक पळोवन येता, मांयक पळोवन येता, हांव काजार जाला मात्र, जागो काण गेला मात्र, जोत काण गेला मात्र, हें पुरा जाल्या उपरांत तुजो पाटलाव करता म्हूण तूं करशी, तूं पाटलावदार जावंक योग्य न्ही. तक्षणच एलिशा बरी आपलें जोत थंयच मारन, ताचें मास करन, लोकांक वाडून आपणाचो पाटलाव करतल्या एका प्रवाद्या बरी तुजें जिवीत जावंक जाय. वा जेबे देवाचे पूत थंयसर जाकोब आनी जुवांव मासली बागून आसले गलिल्या सरोवरांत आपल्या उतर प्रायाच्या बापायक थंयच दोनी सोडून आपल्या जेजूचो पाटलाव करून गेले. तसलें आपोवणें खंडीत देवा मानता तसलें आपोवणें आनी असलेंच आपोवणें कुटुंबाचें आपोवणें म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. खंयची एक चली खंयचो एक चलो सैरिकेंत एकवटात, काजारा बेसांत एकवटात आनी जर तर सुखांत दुखांत तींची येतात. खंडीत एलिशा वा एलिया प्रवाद्या बरी तांचें जिवीत जाता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. पूण कुटुंबाचें जिवीत शर्मो सांगले रितलें सुलाभ न्ही. जियेल्ल्यांक मात तें कळीत आसा, जियेल्ल्या मात्र थोडे पोटी मस्त कश्ट भोगतात, भाशे प्रमाणे जियेनांत. असल्या संदर्भार कुटुंबाचो संतोश कुटुंबाचें दूख जावंक कारण जाता. ह्या संदर्भार आमकां भरवसो दितलो एकच एक सोमी जेजू क्रिस्त. तो आमचे सवय रावता, तो आमचे सांगाता आसता आनी आमचो संतोश जावन बदलता. देखून कुटुंबांत जेजूक पयलो स्थान दिवंक जाय, कुटुंबांत देवाक पयलो स्थान दिवंक जाय.
आज जर तर आमी कुटुंबाक टीव्हीक पयलो जागो दिला, मोबायलाक पयलो जागो दिला, वा लॅपटॉपाक या कंप्युटराक असं जाल्यार समथींग म्हणजे आयचे दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता कुडी मासा रक्ताच्या त्या ओडण्याक आमी पयलो जागो दिला जाल्यार त्या कुटुंबांत दादोसकाय संतोष आसना, बघा दूख आसता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पयली संगत सोम्याक दिवया आनी कुटुंबां पवित्र करया. आनी ह्या पवित्र जाल्ल्या कुटुंबांत संतोष उमळटलो, मोग तो रुता जातलो आनी ह्या मोगा वरवीं संतोष उमाळटलो आनी संतोषाची कुटुंबां जावन बदलतलीं. असली कुटुंबां आमची जावच्याक सोमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. उबी रावया. त्रिएक देवा त्या सुलाम सभावा तूं सार ह्या सगळीं सांगाता म्हणया. सतमंता देवा, सर्वद्वेदारा बापा, सर्गान विधमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्यावर गर्भे समोलो आमकां मर्यादान सलमलो, 5 ताणें कसो सोंसले, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेले मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो, सर्गार सोडलो, सर्वदेवता देवाच्या उजव्या बसला, थंय तो आमच्या आनी मेल्ल्यान इमर्सी येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कतोलीक पयस सभे भक्तांचो एकतार पातकाचें मोगसणें कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत. आमेन. आमी सर्व देवाचीं भुरगीं कुटुंबांची येता, कुटुंबाचो संतोष निरंतर वृद्धी जावंक आनी कुटुंबाच्या संतोशान सदांच आमी जियोंक देवा स्वादार आनी कृपा ह्या मागण्या मुखांतर आमी जोडून घेवया. पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी कुटुंब देवाचें देणें आनी आपोवणें म्हणलें स्विकार कर. कुटुंबांत देवाच्या योजनाचे सोबाय आनी ग्रेस्तकाय संवसारभर परगटोवंक आदार दी म्हण मागता हांव. जवाब: बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. हर एका राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी कुटुंबाच्या वाडावळीक पूरक जावची योजना रुपीत कर. कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक मोतीक उजवाड दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. लग्न करारांत एकवटलेल्या जोड्यांक आमच्या समुदायान क्रिस्ताच्या हजरपणाद्वारे तांच्या लग्न जिवितांत मोगाचो संतोष अनुभव केल्ल्या काजारी जोड्यांचे साक्ष लाभय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. दिसपडत्या जिवितांत विविध कारणाक लागून कठीण दुखीत वळख जाल्ल्या कुटुंबाक आमच्या समुदायाच्या बऱ्या मनाच्या मनशाचो आदार लाभय आनी तांणी तांच्या जिवितांत देवाचेर भरवसो सांडिनासता धैर्यान फुडें समकोवंक आदार दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. ह्या संवसारांतल्या हर एक भुरग्यांक कुटुंबाचो मोग लाभय आनी प्रत्येक जावन विविध कारणाक लागून कुटुंब नासतना कश्टोवच्या भुरग्यांक बऱ्या मनाच्या मनशाच्या सहकारान बऱ्या कुटुंबांनी वाडचें आनी मोग अनुभव करचें भाग लाभय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. हर एका काजारी स्त्रियेनी तांच्या गर्भांत रूप घेवच्या जिवाची मोगान जतन करूंक आनी ह्या संवसारीत तांणी जल्म दिल्ल्या हर एक भुरग्याक जबाबदारेन आनी मोगान वागोवंक पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तांकां बर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. ह्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमच्या फिरगजेच्या हर एक कुटुंबाक आनी कुटुंबाच्या सांद्याक तुज्या पांयांतळा समर्पिता हांव. तांच्या दिसपडत्या जिविताच्या पैणावेळी ती एकसुरी न्हय. तूं तांच्या सांगाता समकताय आनी सांबाळताय म्हणल्या बरोवशान फुडें समकोवंक आनी कुटुंबांत मोगाचो संतोष अनुभव करूंक आदार दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. सगळींचे भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारिल्ली आमची मागणी देन स्विकार कर. संवसारी जिविताच्या पैणार आमी आसा कुटुंबांची येता, कुटुंबांत एकामेका माया मोगान आदार सुदारसूचें एक वातावरण रुता जावं दी. कुटुंबांत सुखान तशें दुखान पडेन तशें भलायकेन एकामेकाचो भरपूर मोग करूंक मान करूंक आनी विश्वासी रावंक तुजी कृपा सदांच आमचे थंय वळय म्हण आमी मागता. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. कणिक सम करा. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 118 C27. Gildur volcanico aumento Papa Waino domo amso opundita ata Wauram chajin Yesus samarpita tuka Mokam
आमच्या काळजाचो पेटयता हे बापा सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया काणीक जावन आज आमकां स्वीकार तूं कर बापा सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया काणीक जावन आज आमकां स्वीकार तूं कर बापा. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हज्या आनी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवप्पा मानता तसलें जावं म्हणून मागाती. बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नक्कीच्या आदाराक सर्वेस्पर म्हणून घेव. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तेची सेवा हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराकय उबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो हो काही दोनी तेजवानी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मर्यादांत जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, dălbarasul सर्वेस्पर तू. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बाबा मोगाच्या भावानो भयणीनो, भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता. हे भोव पवित्र घडये कितें हें मागता तें घेता. उडानी वायन जेजूचे मांस आनी गजान बदलच्या ह्या घडये पवित्रपणी आमी वांटेली जावया. बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीन आनी उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी घेयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सांग दिली आनी म्हणें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत,
ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नवे आनी सास्तीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतो सोगुट परगटुया. Somi Gesù मेलो सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू जीवन जाला. ओ बवडतो सोगुट आमी परगटता जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडा रग सेवतले आमी समेजता. पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतान मागता. सर्वेस्पराख्य प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा सेबा पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी स्थगतीत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आमा समेस्तची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कारमर्या देवाच्या माया संगती तिचो पती बागे वचूचे बागे धर्मदूतां बागे वचूता देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. Amen. आमच्या सुडवंदराची आज नामतीन दवरून आमच्या कुटुंबांत मोगाचो संतोष निरंतरी उपसोन कुटुंबाचो संतोष परजळ जायशें देवा स्वातार आनी कृपा मागोन सोम्यान शिकलेल्या मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमकां शिताव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडिशड्यांतले आमकां निवार. दे करून जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतेने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांतीतीन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माये मोगस गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. प्लेया ही जावन सजिवंत देवाची शेळी आमा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आयली. कुटुंबांत आमचे सवय रावोंक आशयता ती कुटुंबांत असो मोग भरपूर वतूंक आशयता ती आनी तो मोग संतोशान बदलूंक खुशी व्हरता ती. हे शेळयेचे जेवणाक पयलेली आमी सर्व सहभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फोव ना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. सोम्याधिकार सर्गीचे पोषण आत्मिक जिणेचे दैवीक गुणांत आमकां मोगान एकठांवचे. थंय सोम्या देणे तुजे
तासो तुमकां हांव दिता सस्नीक जिविताक तुमकां आपयता जिविता सोडो तुमकां हांव दिता सस्नीक जिविताक तुमकां आपयता येया गाया अमर जाया सर्गीचे मन्नाक दादोसाया सौम्या धिकार सर्गीचे पोषणात्मिक जिणेचे दैवी किडातां कमोगार एकटावचे ते सौम्या देणे तुझे प्रार्थूया सर्वेस्पर आमच्या बहुमोगाळ बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण तुझ्या जिवान आमकां भरूं हे परी सदां तुका मोगान एकवटून सासणाक बाळटा तसलो फळ आमी काडूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वडुका ಪಾಣ್ಸಂಕೋ 334 ಪಿ 14 भाग्यवान कुटुंबा बेसाव आमचेगा सोलोच्या कामी देवाचे कुशिका शिकय तू आमकां मागी तुजी सा वायटा विघ्नांतले रकमकां सदांकाळ जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमची माय झुजे तूं आमकां जाय मागता तुमची ससाय जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमची माय झुजे तूं आमकां जाय मागता तुमची ससाय मोगाळ पुता सोवे अवकार मोरे आशिर्वाद देवा भगीन क्रिस्ताचे कृपेने आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो तुमी जाणात सांजुदाच्या पूण तळ भोव पवित्र तळ तुमची तेसावां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कल असो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.